मदीं गरीब कित्याक आसा ते सगळे गरजेवंतांक जेजू पावलो. आमचे मदीं झगडी जातूच शांती कित्याक ना ते, कारण जेजून सगळ्यांक बक्षिली. दाखवून दिला की आपल्या कोन्यांनी जेन्ना तो गोंय शहरांत येयलो आनी गोंयांत येवन जायती सर्वीस केली लोकांची. आज सगळे धर्माचे लोक हिंगा हाजीर आसा आनी सगळे जे पिलग्रिमेज जे चलोन येले दुसरे दुसरे गांवच्यान दुसरे दुसरे स्टेटींतल्यान सगळ्यांक तुमचेर फॅमिलीचेर गोंयच्या साहेबान आशीर्वाद घालचो. आज गरज आहा जी आमगेली गोवा एक युनिटी आहा जी सगळे धर्माच्या वांगड्यांनी एकवटान आमी मुखार सरपाक जाय. सो जे नोव्हेंबर 21 तारखेच्यान जे आमचे रेलिक सेंट फ्रांसीस झेवियराचे देवळींतले एक्सपोजिशना वेळार जे सेवा आनी जे सरकारान हांव मागता की जे एक हिस्टॉरीक इव्हेंट 10 वर्सांनी जाता हे इव्हेंटाक सरकारान जाता ते भाशेन बरो आदार करचो आनी अनेक पावट सगळ्या गोंयकारांक सेंट फ्रांसीस झेवियराची परबी आवडे. So how you see the arrangement this year, especially the bomb squads and all present? So it is definitely good that the bomb squads were present, but I congratulate the rector, Father Patricio, and the team for coordinating with the various government officials, and definitely the arrangement is so far so good. A very happy feast to all the Goans and all across the globe. Saint Francis Xavier, the messenger of Jesus Christ, the messenger of God, came to Goa 500 years back to spread love, peace, unity, and to help also a lot of Goans in terms of education, to uplift the Goans, to help the sick, suffering. And म्हाका दिसता आयज मॅसेज दिल्या बिशॉपान बसून ही मॅसेज टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प युअर फॅमिली फर्स्ट, टू हेल्प युअर नेबर्स, टू हेल्प अदर्स. पीस आसपाक जाय संवसारांत, वॉर काबार जावपाक जाय, तेज्या खातीर माग म्हटला. आनी तेच्या भायर म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांनी सगळे धर्माच्या लोकांनी एकवटान रावप ही मॅसेज आयज आहा. आनी म्हाका दिसता सगळे आमी गोंयकार एक आहा आनी एकूच रावतले. A very happy feast to one and all. Thank you. गोंयचे साहेबाचे फेस्त, आमचे गोंयचे साहेबाचे फेस्त म्हळ्यार गोंयची हेरिटेज. आनी म्हाका दिसता की गोंयची हेरिटेज राखून दवरपाक मुखेलमंत्र्यान एक विचार करूंक जाय की फुडल्या वर्सा एक्सपोजिशन जाता, ह्या एक्सपोजिशनाक लाखांनी लोक भायल्यान येतले. ही गोंयची हेरिटेज राखची. आतां आयचे मिसाक तांणी मागलां कितें, गोंयच्या साहेबा कडेन मागलां की सरकाराक बरी बुद्धी दिवची की गोंयचें पर्यावरण राखपाक, गोंयांत गोंयकारपण राखपाक बरी बुद्धी दिवची. हांवूय देवा कडेन मागता की ह्या सरकाराक बरी बुद्धी दिवची. मायकल तांकां हेल्प करता. ओल्ड गोवाच्या ह्या सेंट झेवियर फेस्ताच्यो समेस्त गोंयकारांक हुनहुनीत परबी दर वर्सा खूब व्हडा उत्सवात 9 दिसाच्यो नवाना राखून
गोंयांतले आनी गोंया भायलेय बी सगळ्या ह्या फेस्ताच्या निमित्तान हांगासर येता. गोंय सरकारच्या थ्रू ही वेगवेगळी वेवस्था सातत्यान हांगासर करता. ह्या फेस्ताच्या निमित्तान जावपी मीस ताका गोंय सरकारच्या वतीन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांवूय सहभागी जालो. म्हज्या क्रिस्तांव भावाच्या सहीत समेस्त बाकीचे सगळे हांगासर जे येवपी त्या सगळ्या जाणांक ह्या फेस्ताची उणीत परबी भेटयता. म्हाका दिसता दर वर्सा म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी म्हणटा की देशांतले आनी देशा भायलेय लोक ओल्ड गोवाच्या ह्या सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या चर्चीत सातत्यान आपल्या भावनेत हांगासर येता आनी आपली प्रार्थना जी आहा ती देवाक सातत्यान करता. परत एकदां हांव समेस्त गोंयकारांक सेंट झेवियर फेस्ताच्या हांव उणीत परबी भेटयता. So RCB open की next 21st नोव्हेंबराक एक्सपोजिशन जावपाचें आसा. एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान फाटल्या एक्सपोजिशनाच्या वेळार सरकारान सगळ्यो वेगवेगळ्यो वेवस्था सरकारान केल्यो. हे फावटी जे एक्सपोजिशन नोव्हेंबर 2024 तेजी तयारी ऑलरेडी सुरवात जाल्या. गव्हर्मेंट लेवलाचेर ताजी कमिटी आनी हेतू जातली. ताजो चेअरमॅन CM उरता स्वता आनी ताजी सगळी तयारी सगळ्याच पद्दतीचें सहकार्य हे सातत्यान केलां. ताज्याय पेक्षा हे फावटी करता.